ब्राह्मणाला पूज कशी करता आणि ताजे कसं फल ताजे महत्व आहे. लक्ष्मी श्रीहरीक पाय पडून येऊन विचारता, देवा तुम्ही ब्राह्मणाला पूजा अधिक मासात करता म्हणल्या नव्हे, तो ब्राह्मण कशी का कशी पूज करता, हाजर मनशा कसं पुण्य मिळता सांगायची म्हणता. त्यांना श्रीहरी म्हणता, तो ब्राह्मण तपस्वी उरका, खरे उलयतालो, अहिंसा प्रवृत्तीचं, जितेंद्रिय जाऊन सदाचार जाऊन पट्टून म्हणा शास्त्र का येव का असल ब्राह्मणाका पूज करका सकाळीची थंडुतका नाव घेणं. तो ब्राह्मण एक श्रीहरीले रूप म्हणलं घेणं, ताका गंधक्षतेना फुलानं पादपूजन इकून ताका उठून म्हणे भक्ष्यभोजी देऊ का, पाना वेडाने देऊ घेणं, आदरोपचार कर का. कोण अधिक मासान तू सकाळी थंडुतका नाव घेणं ब्राह्मणाला पूज करता की तांका प्रयागांतून आलेली पासून चढ पुण्य मिळता. आणि खंय अधिक मासाचे महात्म्याचे वर्णन करताची थंय विष्णू तुळशी समेत वास करता आणि थंय ಒಟ್ಟून तीर्थक्षेत्राचो एक साक्षात्कार उरता. असल भगवत भक्तांका खंडित जाऊन पुनर्जन्म बी उरना. ब्राह्मण बी तशीची आपणा दिलेली दानानं खुशी उरकाता नाही. कोण ब्राह्मण आले एक अवहेलना करताची नव्हे गेले संपत्त लुटताची तनी मस्त कष्ट भक्ताच मुखारी अशी श्रीहरी बी लक्ष्मी के कहाणी सांगता. मग श्री कृष्णाले चढ प्रद्युम्न सांबू हे उठलोक येत म्हणत अशीच फिरच्या म्हणून इकडे ना गार्डन आवताचे ते सुमार वेळेपासून खेळताची आणि त्यांका रोजल म्हणून तान येईल म्हणून उदा पिचा होता. उदा स्वतः एक बँक होत आहे. तर एक होड होती काटुरता त्या काढता म्हणून हन्नी पळत जायना कडे लोक देवाला कृष्णाला सांगतात. पण कृष्ण थंय येतात आणि तो हातात ते ओती काटाक वर हाडता. देवाला दिव्य स्पर्शानं तो ओती काटो एक दिव्य रूपाचं मनुष्य होता आणि देवा पाय पडत. त्याने कृष्ण त्या विचारत, तू कोण तू कशी जेलंगा विचारता. त्यांना म्हणता, देवा तू कोट्टो करता ज्याला तू म्हाका विचारता म्हणून सांगता. हांव मागशी इक्ष्वाकू वंशातून रग म्हणलो राय जाल्लो लोकांक दान दिवून म्हाका मस्त खुशी. अटलकापासून हा होड श्रेष्ठ दानी म्हणून आप गावला का ना म्हणून हा सदोची वेगवेगळ्या ब्राह्मण लोक आप घेऊन भुई घोडे हस्त्यो पटवून म्हणायचे वस्त्राभरण येऊन तांगे पूज करता आशिल्लो. तशीची बरी आशिल्ली गाय बी तांकां पूज करून दान येत आशिल्लो. अशें हांव कोणकोणाक दिलेले एक गाय परत येवन गेले गोट्टे येवन राबली. हे म्हाका कळटा जाल्यार बी हांव तीच गाय अनेक ब्राह्मणां दान केले. ते ब्राह्मणान ती गाय घेवन वतना म्हाका कोणा ती दिल्ली दान तो ब्राह्मण त्या मनशा थंय रस्त्यार मेळ्ळो. ताणें तेगेले ते गायक पळोवन करतो जालो. अरे मेगेल गाय तूं खंय घेवन वतास रे, दी म्हाका मालो. तेणें हो कसो मालो, ना ना म्हाका रायान दिली गाय मेगेली म्हूण हांव म्हणालो. दोगोलक बरे झगडे येत थंय. कळ्ळें परत दोगोलक न्याय घेवचे मेगेले आयले. पयने कोणाक हांव गाय दान दिल्ली जरवीत तो म्हाका आनीक एक पण दिल्ली गाय तुवें परत दान दिल्या हे तुका शोभना राया, अशें केन्ना करनाका म्हणून सांगतालें. आतां गेल्यार मस्त विनवणी केली. आनीक पयलीं तूं घेतिल्ले गायी ताजे बदला हांव 1 लाख गायी तुका दिता घेवन वचो म्हणून. जाल्यार तो मालो म्हाका तुगेले 1 लाख गाय बी नाका कसंय नाका म्हणटा रागान गेलो. आनीक नंतर कोणाक ती गाय दिल्ली तो ती गाय घेवन तो घरा घेवन गेलो. नंतर हांव मरणापणान यमदूत येवन म्हाका यमरायाला घेवन गेले. तेन्ना म्हाका यम म्हणालो, राया तूं पयलीं सुख भक्त की कष्ट भक्ता, तूं केलें पुण्य मस्त आसा जाल्यार तूं थोडे कष्ट बी भक्त आसा म्हणालो. तेन्ना हांव ताका म्हळें हांव पयलीं कष्ट भक्त म्हळें पुढे ताणें म्हाका हे बाईन तूं ओ ती जावन घेवन जन्मा घालें. हांगा मस्त दुःख भोगलो. आज तुगेले एक दिव्य स्पर्शान पाप गेले तुगेले चरण कमलान पळोवन हांव उद्धार जालो म्हणून तो देवा पांय पण थंयच्यान मायता म्हणटा स्वर्गाक वता. तशी प्रे सत्पुरुषाल दर्शन अगदी पावनमय म्हणून श्रीहरी लक्ष्मीक सांगता. अशी ब्राह्मण पूजेन धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणले चतुर्विध पुरुषार्थ मी घेवीत. हे अधिक मासांचेर ब्राह्मण पूजन केले अनंत पुण्य आसा म्हणून श्रीहरी लक्ष्मीक सांगता.